भयणीनो आनी भावनो तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आयज तुमची जी मागणी आसा ती मनांत दवरात आनी ही मिसाची इंतेसां आसात ती पयलीं हांव वाचतां मिसा आदीं म्हणटच मागीर मीस म्हज्यान भेटोवंक जाता. तर 75th birthday Thanksgiving Mass for Mrs. Geraldine Maria D'Souza. First birthday of Merv Soares. Fourth birthday of Kaylan Gwen Rodriguez. Fourth birthday baby Vanya Abigail Fernandez. 14th birthday of Riza Diaz. Birthday of João Colasso. Birthday and good health of Rosita Pires. Birthday, health and peace in the family of Myla Denise. Birthday of Peter Fernandez. 9th wedding anniversary of Peter and Elvina Fernandez. Thanksgiving to Divine Mercy by Melissa Lemos. Good health for Rovel Fernandez and Anthony Fernandez. Thanksgiving and good health of Agnello Amarael. Good health of Maria Dias. Birthday remembrance of Rita Pereira. Death anniversary of Mario Fernandez. Second death anniversary of Rosario Dias. Soul of Filomena Rodriguez. Soul of Mantoni Fernandez. Souls of De Mello family. Souls of Lorenzo Piedad Fernandez and Trinidad Fernandez. Soul of Justin Pedro D'Souza. Soul of Francis John D'Souza. Birthday of Asha and belated birthday of Azara. Soul of Kaitan Borges. Souls of Maria Cruzin Coutinho. Speedy recovery of Monica from major operation. We pray also for Jasmine De Costa, Anna and Carmo. Keith Kioya, page number 20, A36. Bapa amco tumo kurtai amchi mode Jesu gatai homo gorgon nirvasta kona pleshivit tuka beto tuje kutum ektai sata Bavat viswas mogut sata Tuje kutum ektai sata Bavat viswas mogut sata म्हज्या भयणीनो आनी भावनो तुमकां सगल्यांक ह्या मिसान वांटो घेवच्याक माय मोगाचो येवकार दिता. आयज आमी बागयोन तोमास दोर्मदूत हाची दोबाजीक परब समोर उरता. तर तोमासा भाशेन आमी खूब जाणां दुबाव खाता. पूण हें कित्याक लागून घडटा आमचें सगळें? कित्याक आमी भितरल्यान डिप्रेस जालेलीं आसता आनी ताका लागून आमचे मदें असली भावना येवंक लागतात. मागीर आमी सगळ्या जाणांक दुबावता कित्याक लागून आमी हे भाशेन आसा तो दुबाव खावंक लागता आनी हे भाशेन आमी त्या पातकान पडटा. तर ह्या वेळार आमचें हें सगळें भितरलें अंतरीक जिवीत आहा तितलें जेजूशी हाडया आनी ह्या मिसांतल्यान आमचो दुबाव काडून आमी खरेपणी जेजूक भावार्थान वळखोवच्याक तूं म्हजो देव तूं म्हजो दोनी म्हणून ताका आमी स्विकारया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. भयणीनो आनी भावनो आमच्या पातकांची दूख धरून
देवाचें आतां बोगसणे आमी मागया. हांव पातखी सोरपोदवितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावों. आमेन. Somia kaklut kor, Somia kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Somia kaklut kor, Somia kaklut kor. Moi madevak usorgi ani shanti tachai sang sonsari sorvespora deva sorgi charaya sorpodveda deva baba ami tuka namaskar kortam. Ami tuka dinvasta, tuja torvoj bova pasot. Ami tuka wakata. Somia Jesu Krista, Baba ekliat sputa. Somia deva, deva cecere, tu संसाराचे पाप काटाय. आमची काकूत कर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक बोवीत आज्ञा सांगाती. देव बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू बोवीत, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. मागुया. सर्वेस्वरा आमच्या बापा, भाग्यवन धर्मदूता तोमासाच्या पोरबे दिसा हे आमचे प्रार्थन दोयन मानून घे. तुझ्या पुताची शिकवण घेवंक आमची काळजां उगड आनी बावार्थाड दुबाव आमचेर उपरासतात तेन्ना तूंच आमचो बावार्थ सांबाळ. अशें भाग्यवन तोमासा बरोबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां वळखूंक आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी आयकूंक पुर्ती जालेली आसा, तर शिंतिदान आमी देवाचें उतर आयकुया. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका.
हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सोबें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पूर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो स्वभाव जातलो. सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. म्हणुया, सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. सोमेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. सर्वय पोरसांनो यावेक नावाडात. स्वभाव सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. उत्सोड मोगाची ताची तीर कुशी. दोयाल आमचो देव सास्तांक विस्वाशी. स्वभाव सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो, तुमी आतां पोरदेशी आनी पोरकी न्हय. भोगताच्या सांगाताक तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी दोमदुताचे आनी प्रवद्याचे बुन्यादीर बांदलोलें घर आनी तोच क्रिस्त जेसू त्या घराचो कोणशा सोंदेचो फातोर. तोच हें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सोवे आत्म्या उद्देशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्porak soy, soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, सर्वेस्porak soy. Utramode, utor žive, vevaduća ustokatle, meljaka zakončele, novia जीवने पोचेले. सर्वेस्porak soy, soy, सर्वेस्porak soy, सर्वेस्porak soy, soy, सर्वेस्porak soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू आयलो तेदना 12 मदलो एकलो जोडलो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिश्यांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्याक पळयला. पूण ताणें ताका म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें खिळ्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिळ्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगोर आनी म्हजो हात ताचे कुशींत घालिना जायन जाल्यार हांव सोतमानच्याक ना. 8 दीस उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारांबोन आसतना जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरिनाका, पूण बावाड दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलें देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळय नासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी.
जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान्ये वाकानी तुका क्रिस्ता. जेजू आमकां देणें दिता विस्वासाचें भावार्थाचें. हें देणें तो आमकां फावो करता. पळय नासतना ताका सोत मानतात ती खरेंच सुभागी. ही कशें जातलें पळय नासतना ताचेर आमी विस्वास दवरता. हें भितरल्यान तो आमच्या मनांत आमकां दाखयता आनी हें आमचे वस्तुंगी जायना. तें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान घडटा. कित्याक जेजून आमकां सांगलां तुमकां आनीक खूब शिकोवचें आसा पूण तें तुमकां सगळें समजोवचें ना. पूण मागीर हांव एक शारोती तुमचे सरशीं धाडटलो जो म्हजेशी आसा तो तुमकां सगळें कळयतलो. जेजू आमचें सगळें आसा आनी शारोती आमचे बरोबर आसा. तो आमकां आमच्या मनां उजवाड येताय. जेजूक पर्यंत तशेंच जाल्लें. सगळें जेजू जें म्हणटालो तें बापायक एकवटान कोत्तालो पूण पवित्र आत्मा ताका तें सुचयतालो दाखयतालो आनी करूंक तो घटाय दितालो. ते भशेन आमचें जिवीत. पयले वाचपान आमी कितें पळयता प्रवाद्याक देव सांगता तूं मावयच्या कुसव्यान आसच्या आदीं तुका हांव वळखता. म्हणजे आमी सगळीं जाणां देवाच्या मनांत आसात आनी हांव तुका धाडटां तूं म्हजीं उतरां उलय. म्हजीं उतरां हांव तुजें सगळें घालतां तीं तूं उलय. कित्याक सगळें बरें करपाक सगळें फुलोवन येवच्याक सगळें उगोवच्याक बरें पळय तें करच्याक वायट न्हय. पूण कितें जाता देवा बरोबर आमी जेन्ना करिना बरें कोत्ता आमी देवा बरोबर एकवटून करिना तें पूण तें निर्फळ जाता. कित्याक मागीर तें पोलकें आसता नोर कशें तें तातूंत गुळगुळीत तांदूळ ना म्हणजे सगळें जिवीत ना. आमचे लागीं जिवीत दिवंक जायना. आमचे मदें जिवीत जें आसा तें आमकां जिवीत दिता पूण देवा विरेत आमच्यान जिवीत पूर्णपणे अणभवंक जायना. हें आमकां ह्या वाचपांनी देवाच्या उतरांतल्यान कळोन आयलेलें आसा. तर जेन्ना जेजू संवसारांत आसलेलो तेन्ना आमी जाणो कशे भाशेन तो सगळ्या जाणांक देवाचें उतर परगडटालो आनी ताका लागून तांची काळजां भितरल्यान बदलोन येतालीं आनी सगळो लोक ताचे विशीं उलयतालो. कित्याक ताचीं उतरां ताच्यो करण्यो सारक्यो बऱ्यो आसलेल्यो. कित्याक तो बापायक एकवटोन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान कोत्तालो. ह्या कारणाक लागून तोमासूय ताचो पाटलावदार जालो. ताका ताणें निवडलो आनी आपल्या बरोबर दवरलो. आमी जाणो कशे भाशेन ताणें 4 पाटी पवित्र पुस्तकान उद्गार काडलेले आसा. पयले पाटी जेन्ना लाजरस बरो नासलेलो तेन्ना तो म्हणूंक लागलो चल आमी सगळे या आनी ताचे बरोबर आमी मरया. तो तयार आसलेलो. तें आतां सगळें म्हणनाय तूं आपली वस्तुंगी पूण तें आसूंक जाय. आमकां सांतिनास सांगता की आमची भावना ते उल्हास आमचे मदें आसत तर मागीर देव आमकां ती कृपा दिता. दुसरे पाटी जेन्ना जेवणाक बसलेले तुमी वाट जाणा म्हणटा बापाक वळखता. आमी जर वळखता काय म्हणटात आमी वाट कशी जाणा तेन्ना जेजू ताका म्हणटा तांकां सगळ्या जाणांक म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. तो ताका लागून हे भाशेन उद्गार जेजून काडलेलो आसा. मागीर आमी जाणो कशे भाशेन तो जेजू नासलेलो तेन्ना म्हणटा हांव आयच्या वाचपान सांगलां ते प्रमाणे ताचेर सोत मानचो ना. तो पुनर्जिवन जाला म्हणून आयकल्लें ताणें पूण हो दुबाव ताचे मदें आसलेलो. जेजू ताका मेळटा आनी म्हणटा आरे हाड घाल तुज्या हाड बोटां. पूण तो म्हणटा
म्हज्या दोनया आनी म्हज्या देवा ताका तो अणभव घडटा. आनी आमकां कितले जाणांक जेजू हो अणभव दिना. केन्नाय आमी वाचतना आमच्या दोळ्यांनी दुकां येतात, कोणाचें आयकतना दुकां येवंक लागता. कसलीं दुकां ही? आजीरपणाची. देव आमचे मदें आसा आनी तो आमचो परामोस करता, सांबाळटा, राखता म्हणून आमकां तीं दुकां येतात. आमी खूब पाटी दुकां हे भाशेन आमच्या बापाय आवय पासत काडटा. कितें जाता आमकां? तांचो मोग आमी अणभवता. ताणें खूब वस्तू केलेल्यो आसा आमचे पासत, पूण तो मोग भितरल्यान आंतरीक आमकां कळोन येता. वय हो मोग, देवाचो मोग ताणें आमकां दिलेलो आसा. तेन्ना की आमची दुकां गळोंक लागतात. हे भाशेन आमी खूब जाणांनी अणभव घेतलेलो आसा. तर भयणीनो आनी भावनो, आनिकूय आसा. ह्या काळांत खूब जाणां दुबावतात, खूब जाणां. पूण कित्याक लागून? देवाची बोजवण करतात, पूण तरी पूण हें कित्याक लागून आहा? ना, पूर्णपणे ताणें भितरल्यान आपलें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करूंक. हाका लागून आमकां तरी पिकोवणी जाय आनी आमी भितरल्यान शुद्ध निर्मळ जावंक जाय जाल्यार ताच्या नांवांत आमी रावंक जाय. कित्याक फकत जेजूच्या नांवांत आमकां पातकांची सुटका आसा. जितले पाटी आमी जेजूचें नांव उच्चारतल्या तितले पाटी आमकां तो भितरल्यान नितळ निर्मळ करतलो. ह्या बोरवाशान भावार्थान आमी ताच्या मोगान बरोवन येतल्या. दुसरें म्हणजे जेजूच्या नांवान आमकां गोठाय मेळटा. म्हणटत एक पाटी हें पातक गेलें, तो आमचे भितर आसा, ताची गोठाय आमचें सगळें उपजावता. आनी तो आपलो कार्य बापायचे मोहिमे पासत करूंक आमचें सगळें आवडटा. ताका हो सहकार करूंक जाय आमी. आनी हे भाशेन तो आमकां ताच्या नांवान तें पावलां मारूंक, ताचे वाटेन वचोंक तो आमकां गोठाय दिता. आनी कितें? तो आमची मनां उजवाडा येता. सत कितें तें आमकां कळटा आनी स्वता पासत आमी मरोंक पर्यंत तयार आसा. वो तोमास आमी जाणो कशे भाशेन तो सिरियाक गेलो आनी सिरियाकथान तो इंडियेक पावलो, केरला आयलो आनी गोंयांतूय आयलो म्हणटा आमचो फादर कार्मो, तो इतिहासवालो. ताणें तें सांगलेलें आसा, कित्याक तो खुरीस ताचो हांगसरूय आसलोलो आनी आसा. तर तो केरला गेल्या उपरांत मायळातूर म्हणटा पळय थंयसर ताचो एक पांय आहा म्हणटात, दाखयलेलो आसा. तो हांवें पळयलेलो आसा. आनी मागीर मायलापूर म्हणजे मद्रासाक थंयसर गेलो तो आनी थंयसर ताका भाल्यान तोपून मारलो. तो थंयसर मारतीर जालो आनी थंयसर खूब मिलाग्री जातात. तर पाप सायबान मागीर पॉल सिक्स्तान पावलो सव्यान ताका आपोस्तल म्हणून केलेलो आसा इंडियेचो. म्हणटत तो पात्रोण आमच्या सगळे इंडियेचो. तर आमी ताचे कडेन मागया. जेन्ना हे भितरल्यान आपलेपणाक लागून दुबाव येतात ते आमचे पुसून काडूंक. आनी दुसरें म्हणजे ते पुसून वचोंक जाय जाल्यार जेजूच्या नांवान सगळोच आमी रावंक जाय. प्रत्येक सुस्कारान तर आमी ताचे बरोबर रावत. सोंपेपणी आमकां सुटका मेळटली. आदलें जिवीत आमचें तें पोत्तून जेजू सगळें घडोवन येतलें. जे आमकां ताणें देणी दिल्ली आसा ती तो आतां वापरतलो आनी ताचो खरो उपयोग करतलो. हें सगळें घडच्याक आतां आमी थोडो वेळ मागण्यांत रावया. आमचे एकामेका पासत मागया. देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत अदीक घडोवन येवच्याक. पूण जीं कोण आमची भावां भयणां दुयेंस आसात तांचेय पासत मागया. आनी हे परी सगळ्या जाणांक देवाची कृपा मागया, पेकोणी मागया. सुरपोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवताले पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंत्रणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतेल्या विज्ञानांनी गुणदायक वॅक्सिन भायर काडलेलें आसा. तर ताचो बरो परिणाम आमचे जावंक आमी तुजे कडेन मागता आनी विस्वास दवरता.
आमच्या सरकारान भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जवळायन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 34 C14. देणी आमची भेटूंक हाडटा आमची काजां तातूंत घालता आमची मनां तूं गरबिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता Soros समर्पिता आमचे सुख दुःख सोरपेटयता मानून घे म्हूण विनोद करता देणी आमची भेटूंक हाडटा आमची काजां तातूंत घालता आमची मनां तूं गरबिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरप दितात देवा बापाक मानता तुसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा तुवेंच दिल्ली ही देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या दोरमदुता भाग्यवंत तोमासा वरवीं जेजू आमचो देव म्हूण ओळखून तुका दिनवासता आमची भेटवणी मानून घे आनी सोर दुबावांचे जोयत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो बावाड जतनायेन सांबाळूंक आनी ताचे पोरमणे जिवंक आमकां करपा दी आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी दी सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा सोर्वकालीन सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या शासनीक गोवळ्या तुजो हिण तूं कदींच सांडली नाय पूण भाग्योन दोर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गोवळी तांकां नेमले देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Povit, povit, povit Nabaratso सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार बोल्यात तुज्या Sorgi, tuka soy soy soy. Sorvesporace navieta, yeta taka soy. Sorgi, tuka soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळीं रोचनां तुका वाखाणटा कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजावता उदोंती थावन ओस्तोमती पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशापोर जातून जमयत आसाय देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें कोत्ता
तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपुंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोरकोटुया. सोम्याशी सुतुशे मरण आमी समोरमता. तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी यात्रेता. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्ट मरणाचो, ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवणपणांचो आनी स्वर्गात चोणेचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सुबात तुका भेटयता. तिचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयल्लें सासणीक दान तो आमकां करूं. आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्योन आंकवार मारयेच्या तिच्या पोती भाग्योन झुजे तुज्या भाग्योन दोर्मदुतांच्या आनी वैभवी रोगत साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तांच्या सांगाता तुवें विंचून काडलेले जायजान आमकां वांटो मेळूं आनी तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरली मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बोलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फाव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाच्या आनी फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सोबेच्या समेस्त गोवळ्या आनी दर मुन्यारां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे तुजे पोरजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरी तुजे पवित्र सुबेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजेत तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबांची मागणी दोयेन आयकून घे. कोणवाळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ठांय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरिल्ल्या समेस्तांक मोयपासान तुज्या राज्यान घे. थंय आमी तुजी मोहिमा बघून सासणाक दादोशी जातोल्या म्हूण आमकां बोरवांसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो वस्तू बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. भयणीनान भावनो, ह्या देण्यान भावार्थ आनी बोरवांसो आमचे सोबे आसा. कित्याक जेजू जो प्रितीमोग जावन आसा तो आमच्या काळजांनी जियेता. तर आतां सगळी आमची मागणी देसां मनांत दवरया. जांकां आमी मागण्याचें आश्वासन दिलेलें आसा
ताका आमच्या मागण्यांत धरून जेजू बरोबर आतां एका थाळ्यान म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनांच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक पडलें आनी आतां सगळीं जाणां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां. तुजे सोडशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 48 D3. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक म्हूण आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनर्जीवीत. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक म्हूण आमकां ताचो कुरीस ताचे पुनर्जीवीत. जेजू मेलून ताचे सोबे रिगून रावूंक म्हाका फावें. सर्वांवून होच वर्तुवादां सगळ्यावून हेच उत्तम देणें. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, पळय नासतना बावाड दवरतात ती सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरलां. आमी घेतला त्या क्रिस्त प्रसादान आमचे पासत मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवल्या म्हूण भावार्थान ओळखून आमी तुका दिन वाचता. भाग्यवंत तोमासाचे विणवणेंत आमच्या दिसपटे जिणेंत आमचो भावार्थ खरो म्हूण कन्यांनी दाखोवंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. जेजू तुज्या पुताचे नांवें. आमेन. पोरबी तुमकां सगळ्या जाणांक भयणीनो आनी भावनो ह्या फेस्ताची भाग्यवंत तोमासाच्या ह्या फेस्ताची पोरबी तुमकां सगळ्यांक. हॅपी फीस्ट ऑफ सेंट थॉमस टू एवरी वन ऑफ यू. आनी ताचे भाशेन दुबाव धरिनासतना पूण भावार्थान जेजू तूं म्हजो देव आनी म्हजो दोणी म्हणून
प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक आमी एकवट्टा तेन्ना हे मनांत दवरया हो मनोभव आमचे सगळे आसूं सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सोवे आनी आसूं सोर पोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी सो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकाणटा आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 244 U27. Santo me bhakta indicha prekshita Bhavam ka bhakta amcha sorakanta Bhavam ka bhakta amcha sorakanta